हॅलो फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी? आमीच आतां सद्या भायर सोदताय. आमगे भयण न्हू आयज वयता आमगे व्हडली भयण. सो आतां ताका पावयपा आमी हिंग वयताय, वास्को वयताय एअरपोर्टार आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, ती भायर सोयली म्हाका रावताय. आतां आमी पावलीं आनी तेंगे फ्लायट न्हू 11 o'clock आहलोली. सो 8:30 अशें आमी पावले थिंगा. 8:30 क्रॉस अशें जालोलें. मागीर आमी पावलीं थिंगा. थंय पावले आमी आनी थंय वयताय ती. हॅलो, सगळीं कशी आहाय तुमी? हांव सजमोदां सगळीं बरी आसता. आतां न्हू आमी एअरपोर्टाचेर येयले. आमी पळय आतां रावले तेगे तुतूक, मिनी तुतूक. ताका बाय बाय करूं. सो तेणें येता म्हणलां लगेज हें कोतून आनी येता. हाय, से हाय. फर्स्ट हाय फॉर एवरीबडी. से हाय. तसो भितर इंट्रस्टेड चोयपाक. तसो भितर पळयता. ओके, रावताय. बाबा, तूं मीस कोत्तलो? डेमो तेंक मीस कोत्तलो? हय, मीस कोत्ता तूं? हय बाबा, मीस कोत्तलो? हय, कितले मीस कोत्तलो? आतां भायर सोदताय. ती भायर सरलो ना अजून आमी तेंकां रावतालीं पूण येयली ना. आतां आमी पळयताय आनी एसकेला पयलीं हांव खावपा हाडलां तें ताका हांव फीड करतलें आनी मागीर भायर सरतलीं. हांव उगोच जातलो रावलो जाल्यार. त्या मामीकूय पावयपा जाय आमकां, मामीगे घरा. आनी थंय वयताय आतां. ओके. हॅलो फ्रेंड्स, काल आमी पावयेन येयलीं भयणी आनी काल मातशें न्हू चड लेट जालो. 11 o'clock जालीं आनी म्हळें व्लॉग करपा एंड करपा म्हाका मेळो ना. येयलीं आनी बाबालें केलें. बाबा थिंगा फीड केलें न्हू, मातशें थिंगा रावलीं. गाडी थांबयली आनी थिंगा फीड केलो बाबा, कित्याक थिंगा 9 जालीं. आनी म्हळें येयलीं मागीर सामकी 9 म्हळ्यार 9:30 क्रॉस जाल्लीं. सो मामी पावयलें आनी मुगे भयणीगे सासमाय आहलोली तेंकां पावयलीं तेगे घरा कडेन. आनी मागीर लास्ट आमकां येता म्हळ्यार 11 o'clock जालीं. आनी अशें एटॅचमेंट आहलो तेका मुगेलो. आनी बाबूय मातशें हें जालो येयन घरा कडेन. मागीर घराको येयलो न्हू आनी मागीर रातचें न्हिदों वयता तेन्ना बाबा किवन आमगेलो तेंकां सा एटॅचमेंट आहलो तेगे ल्हानपणी सान. इवन ते जाल ते दोसान ते सामके एक बारबू खेळटाले. हांव मामी थिंग रावूं वयता न्हू. पूण आतां हांव चड वचना कित्याक पयलीं आमी दोगांय आसतालीं, बाब आनी हांव आनी म्हगे सासमाय सासपाय. म्हगे घोव हिंगा आसनाहलो न्हू. सो हांव कितें कोत्तालें चड करून हांव थिंग मामी थिंग वयतालें, बाबा घेतालें आनी मामी पयलीं सा एकटी आसताली थिंगा. आनी तेंय येतालें आपणागे भुरग्यांक घेवन आनी तेय येता तेगे बाब आसता न्हू. तेगे साम बोर वयतालें तेका आनी तेंकां आनी तिगांय मेळ्ळें न्हू. तेंकां आनी कोण नाका सामकें इतलें ते हेडपा सामकें हें जाता. आनी तेका दुसरें बी कोताय येनाय. ओगी रावता चडूय मिक्स इतलें जायना जाता. पूण मातशें वयता आसतना आरे तेका हग कर म्हळ्यार केसो गेलो ओग्गी आहा. आनी मागीर घराको येयलो म्हणटी सांगता मामा हूंय आपूण हूंय तेंकां दोगांयकू मिस कोतोयलें मोम आयलो सा. तेशको बी आयकलें जाल्यार मागीर हांवूय इमोशनल जाता मागीर, कित्याक हांवूय एटॅच जालोलें म्हगे भयणी कडेन.
आनी मोन येनात घराक वचपा ते ना न्हू तें म्हाका येनाक म्हणटालें कित्याक थिंग गेल्यार मागीर सामकें रडों बी येता न्हू तें येनाक म्हणटा म्हाका हांव गेलें कित्याक आतां लास्ट न्हू केन्ना वता ती आमकांय खबर नाय आनी दिसनाय पासून ती गेली म्हूण हांव जाल्यार भरपूर मिस कोत्ता तेका आमगे भयणी आनी म्हाका येनाक म्हणटा तें हांवें म्हणलें ना गो हांव येता आनी हांवें हें शूट केलां कित्याक आतां ते गेले पूण जेन्ना ते येतो तेन्ना ते घोडये व्हडले जातोले आनी ते चोयतोले आपणाकू आनी तांकां उगडास येतोलो की आमी अशें करून गेलोले तेका लागोन आनी हांवें थिंग मागीर कांय शूट करूं ना चड अशें कित्याक हांवूय मातशें इमोशनल जालें तेन्ना ओके हांव तेका म्हूण पावयपा गेलां एक्चुली कोणा अशें करून पावयपा बी वचना मुको जायना हांव जाल्यार हाडपा जाल्यार अशें करून रिसीव करपा जाल्यार हांव हॅप्पी वयता पूण पावयपा मुको जायना हांव मातशें न्हू हांव रोखडें इमोशनल जाता आनी आय होप तुमकां मुगे धाकटो असो व्हिडियो लायक जातो म्हूण ओके आनी सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय हे मुगे क्लीप आहलो मुकोडे तेंगेले ल्हानपणी आनी देखून भरपूर क्लिप्स आहा तेंगेली गायल हांवें चोवपा तुमकां डॅन्स कोराय हें न्हू मुगे मामी गेलें पोन्ने घोरां आतां मोडली तें